संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळज आमची तुझे थंय उबारून तुका म्हणून गायता विकासाया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा. ह्या मिसाची ते सामा हे बरी आसात. झिना डिसोजाच्या पयल्या वर्साच्या जल्मा दिसाक मीस दिता डिना साल्डाना. अमुल्या हेच्या जल्मा दिसाक मीस दिता पॉल. अर्गा मीस दिता कॅन्यूट आनी प्रीती. क्रिस्टल अँड विवियल मेनेजस. विन्सेंट आनी क्रिस्टीन मेनेजस. मरियम आनी कुटुंब. प्रत्येक किरायाक मीस दिता प्रेसिल्ला आनी कुटुंब. लिली डिकुन्ना वियल आनी तशेंच सरल्ल्या ॲलिस वास हेच्या आत्म्याक मीस दिता डॅनविन. कुटुंबान सरल्ल्या सर आत्म्यांक मीस दिता लॅन्सिनो रोन्ना. सिरिल फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दिता सुनील आनी सुमिता. इग्नेशियस फर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस दिता बॅप्टिस्ट फर्नांडीस. फ्लोरिन मेंडोन्सा हाच्या आत्म्याक मीस दिता अलिसी मेंडोन्सा. एल्विरा डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता एन्नेट आनी अनूप. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमच्या पातकांक दुखदन सर्वांनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सामका आडमये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां वगसूं आमकां सोसनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्यता कृत्य सौम्यता कृत्य क्रिस्ताका
बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगादी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मरतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचत सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडून तरी येया तुमी दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाकान सोरो आनी दूद विकतीं घेया पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवानां खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडूपकार. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सोमीन दयाळ आनी काकुळदार सोसनिकायेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो सोमेसान सर्वेस्पो कितलो बरो सगळे आपणे रचने थंय कनवळायेन बरलोलो तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सोमेस रसनाचे दोळे तुजेरच आसा आनी तूं सट्टांक वेळा वेळा तांचो ग्रास दिताय तुझे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय
तुझे हात पुसून सर्वेस पोरा आमकां तुका दोशी करताय सर्वेस पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवंत सर आपल्या कनांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ता वय कर्या मोनान उलो मारतल्यांक सर्वेस लागींच आसा तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तुका दोशी करता सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार अपाय वा तालवार जाल्यारय ह्या सर्वांतय जाणें आमचो मोग केला ताचे मार्फत आमी संपूर्ण जैत जोडता कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणां मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगात हावन आमकां वेगळी करूंक शकचो ना देवाचे उतर हे देवाचे ओडोपकार सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या स्नानीक जीव आमच्या मरणाची खबर आयकतास जेजू थंय तावन भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवाते केलो पूण ती खबर मेळटाच लोक शहरांत हावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो वडेक लोकांचो मोद देखतस ताचे काळीज कळवळ्ळे तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे शर्शी म्हणाले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक धाड सोड हळ्यांनी वचून जें खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी पूण जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हाड दिया आनी लोकांक तनार बसोवंक ताणें ताकीद दिली उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो सर्गाक देश लावन अर्गां दिली उंडे मोडून शिसांक दिले शिसांनी लोकांक वांटले सोमेस्त जेवन दादोशी जाले उरल्या कुटक्यांनी 12 दाली भरून काडली स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जे उरले दादले मनीस 5000 जातीत
देवाचे उतर हे वाकानी तुका प्रेसा क्रिस्त जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजून ह्या संवसारांत आसतना मनशांच्या जिवितांत जायती विस्मितां आनी आजापां केली. जेजून केल्ल्या आजापांत प्रमुख जावन आमकां दोन रितीची आजापां पळोवंक मेळटात. पयल्यान पयले लोकांचो भावार्थ पळोवन जेजू तांच्या जिवितांत तांचे मदें आजापां करता, आनी दुसऱ्यान लोकांचो भावार्थ दृढ करच्या इरादेन जेजू लोकां मदें आजापां करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन तांच्या मदें 5 सुण्यांचे आनी 2 मासल्यांचे आजाप करचे आमी शुभ वार्तेंत आयकले. तर मोगाचेनो आयचे शुभ वर्तमान आमी येवकारिस्ताच्या पवित्र साक्रामेंताक तुलान करया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेजूची शिकवण आयकुंच्याक लोक हरे हरेनी ताच्या फाटल्यान येतलो, कित्याक म्हळ्यार त्या लोकांनी तांच्या आध्यात्मीक जिविताची बदलावण वाडावळ आशिल्ली, सर्गींच्या राजा विशीं जाणस आमच्याक तांचे थंय एक उर्बा आशिल्ली, आनी तशेंच जेजू थंय आसचे ते शेगून ताचे बरेपण तांच्या जिवितांत रुताकन जियेवच्याक ते आशिल्ले. त्याच कारणा खातीर तो लोक जेजूचो पाटलाव करता. मिसाचे बलिदान एक पवित्र बलिदान जावन आसा, आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतरा मुखांतर जेजू आमचे लागीं उलयता, आनी तशेंच उंड्या रुपार तो आमच्या मदें येता आनी आमच्या काळजांनी तो वस्ती करता. तर मोगाचेनो आज आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय, आमी मिसाच्या बलिदानाक खंयच्या उद्देशान हजर जाता? वय सबार फावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक येता, कित्याक म्हळ्यार हो एक आयताराचो कायदो, देखून हो कायदो संपूर्ण करच्या इराद्यान आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. आमच्या आध्यात्मीक जिविता विशीं आमकां कसलींच पडोवन वचोंक ना, आध्यात्मीक जिविताच्या वाडावळेक आमी प्रयत्न करूंक ना. देखूनच आमी फाटल्या 40, 50, 70 वर्सां हर एका दिसा हर एका आयतारा मिसाक आयल्यार आमच्या आध्यात्मीक जिविताची वाडावळ आनीकी जावंक ना. कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 1 सां पावल थंय अशें म्हणटा, सैमाच्या तळार रावन एक ल्हान भुरग्या लागीं उलयले बरी म्हाका तुमचे लागीं उलयचे पडले. हांवें तुमकां शीत दिलें ना, दूद दिवन वागयले, कित्याक म्हळ्यार शीत जेवन चिरोमचे त्राण तुमचे थंय नातले. वय मोगाचेनो आज आमच्या आध्यात्मीक जिविताक त्राण ना, आध्यात्मीक जिविताक बळ ना, कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या वाटांनी चलोवंक आनी तशेंच जेजून दिल्ले ते आध्यात्मीक जिविताचे खाण देवाचे उद्दार आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी तिरस्कार केला. मातेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 15 वाक्य 8 जेजू म्हणटा, ही परस आपल्या वंटांनी म्हजी स्तुती करता, पूण तांचे काळीज म्हजे तावन पयस आसा. वय मोगाचेनो आमी मिसाक येता, इगर्जेक येता आनी देवाची स्तुती करता, पूण आमच्या आध्यात्मीक जिविता विशीं आमकां कितेंच पडोवन वचोंक ना. जेजू मोग आमच्या काळजांनी अनुभव करूंक आमी फाटीं सरता. मातेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 4 थंयसर जेजू म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतालो, तो सर्गींच्या राजांत भितर सरचो ना. बगार जो कोण म्हजे उतार आयकून त्या प्रकारची येता तो मात्र सर्गींच्या राजांत भितर सरता. वय आमी चिंतूंक पुरो, हांव क्रिस्तांव देखून हांव सर्गींच्या राजांत भितर सरतलो. हांव हर एका दिसा हर एका आयतारा मिसाक येता देखून हांव सर्गींच्या राजांत भितर सरतलो ना. मोगाचेनो जर आमच्या आध्यात्मीक जिविताची वाडावळ जावंक ना, जर आमी देवाचे उतर आमच्या जिवितांत रुता करून जियोंक ना, तर खंडीत जावन सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक आमकां असाध्य. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेजूची शिकवण आयकुंच्याक लोक व्हरत्या संतोशान उर्बेन जेजू फाटल्यान आयिल्लो, आनी तशेंच हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना व्हरत्या संतोशान उमेदीन उर्बेन आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत ही घडटली आजापां, विस्मितां आनी बरेपण. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या मुखल्या भागांत आमी वाचता, लोकांचो जमो पळोवन जेजूचे काळीज खांडवळायेन भरले. आमचो सोमी मोगाळ, आमचो सोमी दयाळ,
आमचो सोमी काकुळदार आणि प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यातय आणि कश्टतल्यांतय ताका विशेष रितीचो मोग आसा. देखूनच महत्वाचे शुभ वर्तमानात अध्याय 9 वाक्य 30 आणि 7 थंयसर आमी वाचता जेजू कष्ट त्या लोकांक पळयवन ताचे काळीज काणवळ्यान भरता. तो बेजार पावता आणि तो अशें म्हणटा पिकावळ्या तेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून मागा तुम्ही पिकाच्या दुनियाला गीताच्या शेतांत वावुराडी धाडचे खातीर. महत्वाचे शुभ वर्तमान अध्याय 11 वाक्य 20 आणि 8 थंयसर जेजू म्हणटा येया तुम्ही समेस कश्टतल्यानो आणि वाजून मोबयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. वय मोगाच्यानो जेन्ना आमी आमचे कश्ट जेजूक समर्पण दिता तेन्ना तो आमकां कुमोग करूंक आदार दिवंक सदांच तयार आसा. आणि तशेंच मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार जेजू उंड्या आणि वायना रुपार आमच्या मध्ये येता आसतना आमी आमचे सर कश्ट बेजाराय ना समाधान त्या जेजूक समर्पण दिवंक जाय. आणि आमचे कश्ट जाणा जाल्लो जेजू आमकां आदार दिवंक आमकां कुमोग करूंक सदांच तयार आसा. हाच्या शुभवर्तमानाच्या मुखल्या भागांत आमी वाचता जेजू 5 उंडे आणि 2 मासल्यांचे आजाप करता. हांगासर लोक तांच्या आध्यात्मिक जिविताच्या खाणा खातीर जेजूसरशी आयिल्लो पूण जेजू तांकां आध्यात्मिक खाणा सांगता तांच्या कुडीची भुकी थांबयता. वैमोगाच्यानो ह्या लोकांनी हांगासर कितेंच आजापा आशेवंक नात. ते जेजू सरशी आयले ताचे शिकवण आयकोवच्याक जेजू ते शेगून आपल्या जिवितांत रुता करून जियोवच्याक तो लोक जेजू सरशी आयलो. पूण जेजू तांचो भावार्थ पळयता आणि थंयसर आजाप करता. जेन्ना आमचे थंय भावार्थ आसा जेन्ना आमचे थंय पातयेनी आसा आमच्या जिवितांत ती असली विस्मिता आणि आजापां घडतात. जर आमकां देवा थंय पातयेनी ना भावार्थ ना खंडिसाण आमच्या जिवितांत कसलीच विस्मिता या आजापा घडोवंक आसाध्य जाता. महत्वाचे शुभ वर्तमान अध्याय 13 वाक्य 50 आणि 8 थंयसर आमी वाचता जेजू आपल्या माय गांवांक वेता आणि थंयसर देवाच्या राजा विशीं तांकां शुभवार्ता परगट करता. पूण तो लोक जेजूक तिरस्कार करता. ताची शिकवण आयकोवंक तो फाटी सरता. तांकां जेजूचेर भावार्थ नातुल्लो. जेजू देवाचो पूत म्हूण फातयेवंक तांकां कश्ट मारले त्याच कारणा खातीर शुभवार्ता म्हणटा. जेजून थंयसर कितेंच कसलींच आजापाया विस्मिता केली नात. जाकोबाचे पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 दुबावता तो हर एकलो वाऱ्याक हलता धलता तसल्या दर्याच्या लारांबरी तसल्या चंचल सलीच्या व्यक्तीन आपणाक सोम्यातावन कितेंय मेळात म्हूण चिंचे नाका. दुबावता तो हर एकलो सोम्यातावन नाश जातलो. जेन्ना आमचे थंय भावार्थ आसा तेन्ना आमच्या जिवितांत विस्मिता घडतात. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेजू आजाप करच्या विशयांत. तशेंच मोगाच्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार थंयसर एक महान आजाप घडता आणि हे आजाप एका याजका मुखांतर घडता. उंडो आणि वायन जेजूची कूड आणि रग जावन बदलता. मोगाच्यानो एक व्यक्ती संवसारार कितलोय फामाद या प्रसिद्ध आसूंक पुरो सगळो संवसार ताच्या हाताखाल आसूंक पुरो सगळ्या संवसारार तो रासवडकी चलोवंक पुरो पूण त्या व्यक्तीक जेजूक वेदीचेर हाडूंक असाध्य. हे एक भाग एक देणे केवळ याजकाक मात्र फावो जाला. याजक जावन आसा जेजूचो प्रतिनिधी. याजक जावन आसा जेजूचो प्रतिरूप. याजक तूं मल्कीसेदेकाच्या वर्ग असो. आणि ह्याच्या शुभवर्तमानाच्या मुखल्या भागांत आमी वाचता जेजू 5 उंडे आणि 2 मासल्यो 5000 जाणांक वाडता आणि तो लोक परत्या संतोषान जेजून दिल्ले ते जेवण स्वीकार करता आणि दादोशी जाता. आणि त्याच रितीन मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार जेजूची कूड आणि रग जावन बदलले. उंडो आणि वायन समचे भाग जेजून आमकां फावो केला. तर मग आज आमकां आमी एक सवाल विचारूंक जाय. आमी सोम्याक आमच्या काळजान स्वीकार करता आसतना खंयच्या रितीन सोम्याक आमी आमच्या काळजान स्वीकार करता. ताका फावो तो मान आणि गावराव आमी दिता की सगळ्या संवसाराचो राय आमच्या काळजान येता आसतना आमी खंयच्या रितीची तयाराय करता या आमी ताका नाकुशेन आमच्या काळजांनी स्वागत करता की. कोरिंथीकांक बरयले पयले पत्रांत 11 वाक्य 20 आणि 7 थंयसर सांत पावलो म्हणटा जो कोण नाकुशेन क्रिस्ताचे मांस आणि रगत खाता आणि पियेता तो क्रिस्ताच्या रक्ता आणि कुडी उरवतो गुन्यांकार आदारता.
देखून मोगाचें जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजांनी स्वीकार करता तेन्ना आमी आमचे काळीज नितळ दवरूंक जाय तेन्ना मात्र सोमी आमच्या काळजांनी वस्ती करतलो आनी आमच्या जिविताची आध्यात्मीक जिविताची वाडावळ जातली मोगाचें मिसाचें बलिदान एक पवित्र बलिदान जावन आसा मिसाच्या बलिदानांत जेजू आमचे मदें हजर आसा पूण ह्या कश्टांच्या काळार आमकां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक असाध्य जाला तरी आमकां आमच्या कुटुंबांनी एक कुटुंब जावन सांगाता बसून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचे भाग देवान आमकां फावो केला देखून मोगाचें न्हू सकट न्ही तरी थोडे जाण अशें करतात मिसा वेळार प्रत्येक जावन शर्मावा वेळार शर्माव फॉरवर्ड करचे या स्किप करचे मोगाचें न्हू उगडा आसतवर या शर्माव सिरियलामध्ये आसचे एडवर्टायजा बरी न्ही या फिल्मामध्ये आसचे इंटरवला बरी न्ही वगार शर्माव मिसा असो एक प्रामुख वांटो जावन आसा शर्माव मुखांतर जेजू आमचे लागीं उलयता शर्माव आमच्या आध्यात्मीक जिविताचे खाण जावन आसा देखून आमी हर एक पोटी ह्या जाग शर्माव दिता आसतना भोव उर्बेन ते आयकूंक जाय आनी आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय जर आमकां आध्यात्मीक जिविताची वाडावळ जाय तर देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक जाय हाच्या शुभवर्तपणांत आमी आयकले जेजूची शिकवण आयकुंक लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान येतलो त्याच रितीन मेसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार एका याजका मुखांतर देव आमाचो मेस्ता लागीं उलयता आनी त्याच उमेदीन आनी उर्बेन आमी जेजूक आयकूंक जाय जेजू कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय तेन्ना मात्र आमच्या आध्यात्मीक जिविताची वाडावळ जाता सोमी आमच्या काळजांनी येवन वस्ती करता आनी आमकां सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक साध्य जाता देखून ह्या मेसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मिसाचो महत्व जाणा जावन जेजूक आमच्या काळजांनी स्वीकार करूंक जाय अशी कृपा आनी आदार तोच सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण मागया सर आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सतमंता देवा सर पदवेदार बापा सरकारान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र गर्भे समोलो आमकां बरेदान जल्मलो पोंच पिताने कस असले एका कुर्सा जुडलो तो मला रकानी केपेलो तो मल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे समल्यांत परतून जिवान जुलो सर्गात चडलो सर पृथा देवाच्या उज्या कुशीन बसला तेंकां जिव्यानी मल्ल्यांची मुन्सी करूं येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कतोली पोलिसबे भक्तांचो एकता पदकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवणपण सस्तांचे जिवीत आमेन सोमी म्हणटा मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटले बडेया तुमकां उक्ते जातले सुमेच्या ह्या उतरांचेर पाथिने आनी बर वसो दवरून आमची सर मागणी आमी आतां जेजूक समर्पून दिवया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पातयेंक तांच्या ताबेंत आसच्या हिडाची जतन बऱ्यान करूंक तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या सर क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक तुजी खुशी समजूंक तुका प्रथम स्थान दिवंक अशें सदांच तुका लालूंक जियोंक तुजो आदार दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसच्यो सर वायट वंदोवन येवंक हुमटून काड बऱ्या शिगुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडशें कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय सर युवजनांक तुजे लागीं ओड तांच्या जिविताचो शेवट तांकां शिकय आपणाची युवसकत तुजेर बांदून हाडून हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय एवकरिस्ताच्या वेदी भोंवती हाजर जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकूत कर तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर अशें हेरां थंय आमी उदार जावंक तांच्या गरजांक पावोवन तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बळ दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय सर्गींच्या मोगाळ बापा ही सर मागणी तुका आमी समर्पिता आमकां कितें जाय कितें गरज आसा तें तूं जाणाय
प्रत्येक जावन तुझे उतर आमच्या काळजांनी रुताकन आमच्या आध्यात्मिक जिविताच्या वाडावळेक महत्वान सर्गींच्या राजांत भितर सरोंक जायची कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे या हुंड्या वायना सोवे घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे या हुंड्या वायना सोवे घे तूं सोम्या काळीज मोजे कालतें बोळें तें तुमकां कांतयताचे चलनी तुजे मोगान तुज्यातून तें घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे या हुंड्या वायना सोवे घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे या हुंड्या वायना सोवे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेके पयसुपेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदा ओपलेले बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातकी मनशांची दया करून ताणें आमकारी मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरा संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 dălbaranțo serves potul. Sărgani somsar la tuja văibava, un sărgin tu cajăi, un sărgin tu cajăi,
जय उंचगी तुका जय सर्वेच पोराची नावी ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगून परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुर्णार जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उपदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आगे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उपदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणार जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती, सांजुजे तिचो पती, भगवंत दमदुता आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची यज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझे कुशे सकाळ जाता तशे संसारान जावं आमचो दीस पडतो रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवटकी पदव्याने महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मायो मोगसो आनी एकवटाचो गूट जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव चड वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका बेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी आमच्या बिडाराम राव सदां आमच्या काळजांत उजवा संवसारांत तूं दिवो काळोखांत तूं चलोन आमकां व्हरतून तुजे सावळे तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन बर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जगल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी आमच्या बिडाराम राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा
ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी घटायेन भरलाय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखला. सांजाळा तुझी दर्या वेळी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका वळूंक आशेता. बागी मनशाचो सोमिया वेता. सोलोन तुझे संगे आयकोंक आशेता. कर म्हजो पाटला. सोमिया वेता. सोलोन तुझे संगे आयकोंक आशेता. कर म्हजो पाटला. मोगाळ पुता सोय आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे दुआ आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.